मार्केट निवळ जाय. काँग्रेस पक्षाचा जय हो. काँग्रेस पार्टीचा जय हो. काँग्रेस पक्षाचा जय हो. काँग्रेस पार्टीचा जय हो. आमका जाय आमका जाय. आमच्या मार्केट निवळ जाय. काणकोण तालुके आसात आनी आमची काणकोण म्हालांतली एक काणकोणची म्युन्सिपालिटी. ह्या म्युन्सिपालिटीकून एक आमगे नुस्त्या मार्केट आहा जी आमचे फिशर वुमन्स आनी फिशर वेंडर्स हांगा बसतात आनी लोकांक नुस्तें विकतात. कसली परिस्थिती आमची नुस्तेकार बायलां थंय बसून नुस्तें विकतात, कसलो घाणी फेस करतात, कितकिरी थंय कसली कितकिरी किडी पडले आसा, चिकोल आसा, हे ते सगळे नवरे हाडले. आतां तोच आमची 15 दीस ओगी रावले हेणी एक्शन घेता. 15 दीस जाले तरी आमच्या फिशरमॅनांनी आमकां वुमनांनी आमकां परत कॉन्टेक्ट केलो, अजून थंय कांयच एक्शन केलें ना. म्हणून ताका लागून आमी आज जाप विचारपाक जो आमचो म्युन्सिपालिटीचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका आमी विचारपाक जाप दिवपाक विचारपाक आयिल्ले बाबा ही परिस्थिती हांगा कित्याक केल्या काय म्हण. पण ताका आमी विचारता तेजे कांय कसली सारकी उत्तर ना. हांव बोड्डो म्हणटा सगळे जाग्यार घालता म्हण जाग्यार आतां 15 दीस जाले अजून ताणें जाग्यार घातला. आज थंय पब्लिके पसून वचपा सारकी परिस्थिती ना. कित्याक अशेंच आमकां तुमकां काणकोणा खबर आहा किडनी पेशंट जाल्ले आसात, 200च्या वयर पेशंट आसात. आनी आतां ह्या घाणीन फाल्यां मॉस्किटो तयार जावन आमगे मलेरिया वाडोवंक शकता, डेंग्यू वाडोवंक शकता, जॉन्डीस वाडोवंक शकता, कितल्या प्रकारची रोगराई वाडोवंक शकता. पण तेंचे हांकां कांय सोय सुद्दां ना. आमगे सरकार सांगता, मागीर मुख्यमंत्री सांगता, प्रशासन सांगता क्लीन दवरात. पण हे जे ऑफिसरांक नेमलात तेंची ड्युटी आसता ही सरावंडींग पालिका क्षेत्रांतली सरावंडींग जावं जे जागे आसात ते फिशरमॅनाचे जावं आनी कितें वेंडर्साचे ते क्लीन दवरप आसा. पण ही हांगा फेल जाल्ली आसात. ही काणकोणची म्युन्सिपालिटी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन लायसान फेल जाल्ली आसा ताका लागून ही परिस्थिती हांगा वाडत जाल्ल्या भयानक आसा. हेच समज ते साम्राज्य आनी 15 दीस उरल्यार ह्या बायलां हांगा येवपाक मेळपाची जावपाचें जावं ते तेंची हेल्थ डिटोरायज जावंक शकता, पाड जावंक शकता. ताका लागून आज आमी मागणी केल्ली आसा ही ताबडतोब हांगची जी परिस्थिती आसा ती 2 दिसां भितर निवळ करून दिवची म्हण. आतां तेंची आमकां म्हणजे ऑफिशियल म्हणजे कॉन्क्रीट कमिटमेंट दिली म्हणजे अशें तोडीत उत्तर दिल्लें तोडीन आमकां कमिटमेंट दिल्ली आसा. त्या कमिटमेंट आमी आतां ओगी भाशेन आमचें आंदोलन फाटीं घेतलें आसा. कितें सांगलें ताणें एक्झॅक्टली? आपूण हे आतां मला तो हांगा नवो कॉम्प्लेक्स येता फीश मार्केटाचो त्या गव्हर्मेंटान सगळ्यो फॅसिलिटी आसता म्हणटा तेतून आनी तेतून आतां म्हण तो निवळ मोडटलें म्हणटा खूब वेगवेगळी हे सांगता काणी सांगता. आतां मला ह्या फीश मार्केटाचे जे वेंडर्स आसा कितें आसा पळय तांकां आपण बरे जाग्यार शिफ्ट करता म्हण आसना. ते म्हणटा निवळ केले. जर म्हाका दिसता ट्वायस द वीक जर निवळ केले जाल्यार ती घाण जावची ना. आनी कशें तो म्हणटा शिफ्ट करतलो म्हणटा पूण खास आश्वासन दिना. तो म्हणटा टेंडर जातले बीड जातले कोण घेना म्हणटा कित्याक कोण 7 दिसां भितर वर्क ऑर्डर येतले म्हणटा. पूण तो हांगा येवन लोकांक तूं सांग म्हणल्यार तो तयार ना. हेजो अर्थ की ताका गॅरंटी ना हे टेंडर जातले काय ना जातले. त्याच बरोबर तांकां ह्या लोकांचे पडून गेल्लेच ना. जी आमची खास करून बायलां आसा ती हांगा नुस्तें विकता तांकां टॉयलेट ना. आमच्या महिलांनी क्वेश्चन केल्यार तो म्हणटा जातलें पूण तेजी गॅरंटी दिवपाक तो तयार ना. आमची म्हणणी आसलेली की ताणें हांगा येवन आमचे सॅटिस्फॅक्शन करचें अशी आमची विनंती आसलेली. तुजें म्हणणें कितें? मुगे म्हणजे कितें तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. टॉयलेट ना मेन थिंग आनी क्लिननेस ना. जी एक बायलेकू पडटा कितकोन तांकां हें करूंक पडटा. टॉयलेट नासतना ती बरें रोटाय केन्ना अशें करून सांगून की आमकां टॉयलेट ना हें ना अशें करून आमी सर रिक्वेस्ट केलें तूं मातशें आमचे बरो यो आनी एक बायले मातशें सांग म्हळ्यार थिंग यो आनी मातशें सांग की आमी स्टार्ट कोताय म्हूण. तेंच आमकां पुरो आसलेलें. कित्याक आशिल्लो? कित्याक लागून येयल्ले? येस आयज थोडे आमचे काणकोणचे आयिल्ले फुड्यान ते काँग्रेसचे दॅट यू सी दे हॅव ब्रीफ मी दॅट काणकोणकार. सो थोडे आयिल्ले सो त्या प्रमाणे थिंगा एक फॅक्च्युअल स्टेटस जो आसा फीश मार्केटाचो ताका सांगले कडेन आसा. फीश मार्केटाचो ऑलरेडी टेंडर जावन आनी ताका सिन्स एक सिंगल टेंडर जालो म्हणून आमी कमिटी आसता वर्क कमिटी ती कमिटी घालून थंय एप्रूव जावन CMान फायल एप्रूव बी जाले कडेन आसा. आनी विथीन 7 days आमी हें काम जें आसा पळय न्ही हें काम चालू करपाक आसा फॉर शिफ्टींग ऑफ द जे 37 आमगे लेबर्स हें आसा वेंडर्स तांकां आमी शिफ्ट करपा आसा. आनी आमी प्लेस आयडेंटिफाय करून शिफ्टींग प्लॅन रेडी आसा आमचो. आमी वेजिटेबल वेंडर्स जे मार्केट आसा तेच्यान हांगा नाजाल्यार आमची न्यू बिल्डिंगे फाटल्यान प्लेस आसा हांगा आमी तिणी शिफ्ट करतले. आनी जे वर्कर्स आसा हे काम न्यू बिल्डींग बांदपाचें तितून भितर 3 गोश्टी आसा. एक म्हणल्यार एक्जिस्टींग जी ओल्ड पाडेची हे स्ट्रक्चर आहा ती डिमोलिशन करपाची न्यू बांदपाची. आनी थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज यू मस्ट बी अवेर की ते आसा वेटलँड ते उदक जें आसा पळय गटाराचें बी थंयसर सोक जायना म्हणजे सोकपीट बी आसा हांगा पूण ते सोकपीट तो भरोन उरता भितर ते एब्जॉर्ब जायना उदक जमनीक. जमीन आसा ती सामकी ती उदकाची भितर उदक एक 2 मिटराचेर तुका बाय मारल्यार उदक मेळटलें अशी ती जमीन आसा. सो ताका लागून जो ETP
सो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट हेजे बरोबर येता, हे स्पेशलिटी आहा प्रोजेक्टाचो. आणि हो प्रोजेक्ट आसा तो 3,25,00,000 आणि ही फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एप्रूव्ह बी केली कडेन आसा. आतां लेटस्ट स्टेटस आयचो आतां हे घडयेचो. आणि विथीन 7 days आमी हे काम आसा पळय न्ही, हो प्रोसेस सगळें आमी कंप्लीट करून ताजें फावंडेशन स्टोन ह्या म्हयन्या भितर जातलो.